तारखेर आमी त्या इलेक्शन ऑफिसान विजीट मारली. आल्तीन पळय तो बसता चीफ इलेक्शन ऑफिसर आनी ताचो एडिशनल चीफ इलेक्शन ऑफिसर जे बसता तांकां आमी भेट दिली आनी तांकां पळयलें. ते म्हणपाक लागले आतांच धाडल्या न्हू, आतांच कलेक्टराक आमी रिप्लाय मागला न्हू, मातशें रावया. तर बरें आहा, रावया जाल्यार रावया. मागीर कितें जालें, आमी ताका कळयलें की आनीक एक डेव्हलपमेंट जाला. कांय न्यूज पेपरांचेर आमी बातमी पळयली की हे 28 जे अपॉइंट केल्या दिसां भितर तातूंतले कांय पणजी MLAचे मनीस आसा अशें मिडिया म्हणटा. तातूंत कांय नांवां दिल्लीं आसात. तितूंतलीं नांवां आमी ते इलेक्शन कमिशनाक परत धाडलीं की कोण केक खावयता MLA, कोण ताचो आनी कोण आसलो, ते सगळें घालून ह्या लेटरा प्रमाणे आमी इलेक्शन कमिशनाक परते बरयले. ताचे उपरांत आनीक एक आमकां 28 मेक एक रिप्लाय आयलो, रिमांयडर 1. आतां हो कोणाक कॉपी आमकां येता, तो कोणाक घालता रिमांयडर? कलेक्टराक, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक घालता रिमांयडर. अरे तुका पयलीं आमी बरयल्लें, आजून तुवें रिप्लाय धाडूंक ना, सो आमी तुका परत बाबा पुता मातशें धाड. सो ते धाडले उपरांत आतां आनीक एक लेटर येता पळय. इलेक्शन कमिशन तांकां सांगता कितें जालां मातशें आमकां कळय. आनी म्हाका एक इलेक्शन कमिशन म्हणटा युअर कंप्लेंट हॅज बीन नोटेड. म्हाका दिल्लीच्यान येता आनी मागीर परतो बरयता इलेक्शन आल्तीन ऑफिसांतल्यान, तो परतो बरयता डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसराक, मास ट्रान्सफर्स ऑफ BLO इन 11 पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी. सो हे इतले बरोवन हे 29 मेक परतो बरयता तो की आमी 2 रेफरन्स जी इलेक्शन कमिशनान केले ताचे दोनीचेरूय आमकां कंप्लेनचे हेजेर कॉमेंट्स धाड म्हणून. काय ना, नो रिप्लाय. उपरांत आतां आमी पावले 9 जून. ही 9 जुनाची लेटर व्हेरी इंटरेस्टिंग. हे पयलींचे 3 लेटरांचे उल्लेख करून मास ट्रान्सफर्स ऑफ BLO इन पणजी कॉन्स्टिट्युएन्सी लेटर 1, 2, 3 आनी वो रिमांयडर 2. आतां हे कित्याक सांगचें पडटा, आल्तीन ते हांगा सकयल पणजे 3 लेटरी येता आनी 3 फावटी ते 3 लेटरांचो रिमांयडर येता, तरी हेजेर सादे गोश्टीचेर कांय एक्शन जायना. आतां म्हाका कित्याक सांगपाक जाय, हांव म्हणटा की BLOक तुमी न्यू रिप्लेस केला तेजेर म्हजो कांय विरोध ना, आमचो कसलोच विरोध ना. 2 कित्याक सोडले ताजेर मातशें आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय. दिसांतले 2 कित्याक सोडले फाटी आनी 28 रिप्लेस केले. ते 28 रिप्लेस केल्यात तितून भितर डेली वेजर्स सुद्दां आसा. डेली वेजर्स म्हणजे डेली कामाक येवपी कोण कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्ले लोक तांकां सुद्दां बूथ लेवल ऑफिसर म्हणून हांगा ह्या ऑर्डरीन आसा. सो दीस इज समथींग कन्फ्युजींग. म्हणून आमकां क्लॅरिफिकेशन जाय. आमी अजून ताचेर ते खरें केलां सारकें केलां तेजेर कांय म्हणिना, पूण बाकीच्या 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीचो म्हणजे कितें आसा आतां. बाकी 39 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी कितें करूंक सोदता? ह्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन कित्याक जालें? इवन द इलेक्शन कमिशन इज सरप्रायज. पूण ते आतां रावल्या, हांगाच्यान कितें तरी रिप्लाय येतलो म्हणून. रिप्लाय केन्ना येता तो पळोवया. सो हितून कितें जाता आतां, हितून एक सिरियस गोश्ट म्हणटा ती, हे दिसता ते भशेन इट इज अ केस ऑफ मॅनिप्युलेशन ऑफ वोटर रोल. आनी राहुल गांधीन जे म्हटलां हांगा महाराष्ट्रा भितर ऑलमोस्ट 76 lakhs वोटर्स एड जाले बिटवीन पार्लमेंट इलेक्शन टू दीस इलेक्शन. जेन्ना 5 इलेक्शन बंद जालें थंय तेन्ना वोटर टर्नआउट आशिल्लो 58.22. फायनल टर्नआउट ताणें त्या दिसाक डिक्लेअर करूंक ना, दुसऱ्या दिसाक डिक्लेअर केलो. अँड दॅट वोटर टर्नआउट इन्क्रीज बाय नियरली 8%. 8% वोटर टर्नआउट इन्क्रीज जालो. सो आमकां कितें सांगपाक जाय, आमी EVMचेर बोवाळ घालता. मे बी लोकांक डावट आसा कितलोय वोट मारलो जाल्यार तो इलेक्ट्रॉनीक आनी कोणाक पावोंक शकता म्हणटा. पूण ग्रेटर डेंजर आज गोंयान भितर आमी फेस करपाचें आसा तें म्हणल्यार वोटर रोल इन्फ्लेशन. संख्या वाडोवपाची. आतां कोणाक घालून ती संख्या वाडटा? आमचे कडेन कांय नांवां पावल्लीं आसा. हांव ती आतां नांवां सद्याक तरी जाहीर करना, म्हजे कडेन आसा, पूण तितून भितर बरीचशीं नेपाली नांवां आसा.
तितून भितर बरीचशी कन्नडिगा नांवां आसा. नांवा वयल्यान कळटा मोरलेस की वो इज फ्रॉम कर्नाटका, इज फ्रॉम आंध्रा, इज फ्रॉम सेवरल अदर प्लेसीस. पूण एक बरें सांगपाक जाय की थोडे लोक जागृत आसात आनी जागृत असल्या कारणान कांय लोकांनी ऑब्जेक्शनां घेवन 7 नांवां डिलीट करून घेतल्या. दोन नेपाली आसा हितून, ही डिलीट करून घेतल्या, जबरदस्ती करून डिलीट करून घेतल्या. सो म्हाजो मेसेज कितें, आज एक टेस्ट केस म्हणून हांवें पणजेची घेतल्या आनी बरीचशी नांवां येता. कशी जाता ही, हेंचे कडेन खूब 100 फ्लॅटां आसा, हांगा थंय अशी स्प्रेड आउट जाल्ली फ्लॅटां आसा, बिराडां आसा. सो ताजेर ते एक एनओसी दितात. एक जस्ट मोडस ऑपरंडी सांगता लोकांक, गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय, कित्याक तुमचे प्रत्येकाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हें अशें घडटा आसता. सो हे एनओसी दितात आनी वोटर हे ऍड करून घेता, रिजिस्टर करून घेता. पणजेची एक गोष्ट अशी आसा की जो मिनिस्टर आसा, पणजे MLA आसा तो मिनिस्टर आसा. इलेक्शनाचें काम जें आसा तें वेगळें, तातूंत सरकार पडना. आनी हांव खंयच्याच पार्टयेक असो हें म्हणना, पूण सरकाराक लागना इलेक्शनाचें काम. ऑफिसर मागीर डुप्लिकेट दवर, म्हणजे कितें म्हणटा ताका डबल चार्ज. एक तो ताजें स्वताचें काम करचें करून ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द इलेक्शन कमिशन. पूण एट द सेम टायम हे जे ऑफिसर आसा, हे जे लोवर लेवल ऑफिशियल्स आसा, तांचेर दबाव येता ह्या हितूंतल्यान सिद्ध जाता. कित्याक आज पर्यंत 3 रिमांयडर इलेक्शन कमिशन धाडून सुद्दां कलेक्टर ताका परतो रिप्लाय करिना, ना म्हणून ताचेर कितें उजवाड घालिना. सो द पॉसिबिलिटी इज व्हेरी हाय की जितले पळय हे एनओसी दिवन वोटर रिजिस्टर करतले तेन्ना असो इम्बॅलन्स जातलो की गोंयकाराच्या वोटराक म्हाका दिसता हांव एक अदमास काडटालो, 25% सुद्दां व्हॅल्यू उरचो ना. फुडल्या आतां 27 इलेक्शन येता म्हणसर 100% जर एक व्हॅल्यू आसलो एका वोटाक, तो लोकल मनशाच्या वोटाक फक्त 25%चेर पावतलो. बाकीचो 75% जो व्हॅल्यू आसा तो अशें ऍड करून ते भरून काडटले. दीस इज अ रियल पॉसिबिलिटी. हे फुडलें इलेक्शन कशें रिगींग जातलें तें. कित्याक आतां जेन्ना तांकां दिसता की तांचेर द हीट इज इन्क्रिजींग, एंटी इनकमन्सी वाडटा, तेन्ना दुसरो कितें तरी मार्ग काडपाचे ते तयारीन आसात. आनी ही एक स्टडी पळयली जाल्यार इट इज अ रियल डेंजर टू डेमोक्रेसी. म्हणून सिटिझन्स फॉर डेमोक्रेसी सगळ्या प्रत्येक गोंयकाराक उलो मारता की तुमच्या ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी रावता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुमी पयले तुमचेंच नांव आसा जाल्यार पळोवया. आतां तें सोंपें आसा, यू कॅन जस्ट आतां जे तुमचे भुरगे सगळे कंप्युटर सेवी आसा, तुमचें नांव आसा जाल्यार पळोवया. कितें जालां, फाटीं प्रदीप म्हणटालो, आतां अशी परिस्थिती जाल्या जशें कोणाक ब्लड प्रेशर आसा तो मॉनिटर पळय करता डेली बेजीस किंवा 2-2 दिसांनी, तशें तुमचें नांव इलेक्ट्रोल रोलाचेर आसा काय ना तें मॉनिटर करपाची वेळ आयिल्ली आसा. एनी मोमेंट इट कॅन गेट डिलीटेड फॉर नो रिजन. कित्याक ही जी मशिनरी आसा ती सामकी भितरल्यान वीक करीत आयिल्ले आसा ते. सो दॅट इज द डेंजर. सेकंडली, इलेक्ट्रोल रोल तुमकां आतां लायव्ह मेळटा हेचेर इंटरनेटाचेर. तुमच्या शेजाऱ्याक अनयुज्युअल जी नांवां जर ऍड जाल्लीं आसत जाल्यार तुमी ऑब्जेक्शन घेवपाची ड्युटी तुमची. ह्या प्रत्येक गोंयकाराची आज ड्युटी. नाजाल्यार असो हॅपी गो लकी म्हणून तुमी लास्टाक वोटिंगाक वयतले, तुमचेंच नांव मेळचें ना आनी भलतेच तुमकां वोटिंग करून येतले आनी तुमकां पळोवन हांसतले. हो इम्बॅलन्स जायना जावपाक ही आमी मेसेज दिवपाक हो ल्हानसो प्रेस कॉन्फरन्स आज आपयला. सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा, प्रदीपाकूय थँक्यू म्हणटा. आनी तुमचे कांय प्रश्न आसा जाल्यार तुमी विचारता. Booth level officers, aren't they appointed by the state election commission? Booth level officers are appointed by the officer of the rank of deputy collector, who is electoral registration officer, ERO म्हणटा ताका. ताज्या अंडर एक AERO आसता, मामलादार रँक. सो हे दोगी मेळून बूथ लेवल ऑफिसर्स अपॉइंट करता. आतां पर्यंत म्हाका खंयच मेळोंक ना कितें पॉलिसी आसा ती फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ BLOs. पणजे पळय कितें जालां, इट्स अ अनयुज्युअल सिट्युएशन.
which raises suspicion. Until today, Election Commission has not clarified our doubt why and under what circumstances only in the case of Panji 28 out of 30 BLOs have been posted without saying anything about the existing BLOs. See, या आणि कन्फ्युजन वाटता हांगा 30 BLO आसा ऑलरेडी. आता तांकां रिप्लेस केल्या काय तांकां रिलीव करपाचे तें आमकां काय मेळना. आता परिस्थिती सद्याक आज कितें आसा ती म्हाका खबर ना. बट आय एम जस्ट टेकिंग इट एज अ टेस्ट केस. आणि म्हणून आज इलेक्शन कमिशना कडेन आमी वचून सुद्दां आमकां ताचेर क्लॅरिफिकेशन मेळना. दे आर जस्ट पासिंग द बक back to the collector. This is the third reminder. Just see how the system works. 3 रिमाइंडर धाडले अजून ताचेर क्लॅरिफिकेशन मेळना. सो जशे दीस वतले, when more and more constituencies will start doing this, म्हणजे political personalities are doing this, exerting pressure, it is very obvious. तेन्ना कांयच्या काय जातले आनी कोणाच्या हे कंट्रोलान उरचे ना. आनी लास्टाक तुका जर दिसलें की आपलें नांव आसतलें आनी गेलो आनी नांव मेळोंक ना, you have no right to vote. तुज्यानी आनी कांयच करपाक जायना. You have lost that case. So म्हणून सांगता, just start checking your own names. The danger is real. They are going to manipulate. This is a test case how they have started to manipulate. आता दुसरे सांगता, how to remove suspicious names from the electoral roll. तुम्ही जर जागृत रावले, जशे ह्या केसीन आता 7 नांवां आमी आमचे काय आमी म्हणल्यार some of our friends have got them deleted. There are 7 names with full details how they have got deleted. ताजेर जाय जाल्यार मागीर आमी एक ल्हानसो व्हिडिओ काडून लोकांक जागृताय हाडुया. बट दिस इज द वर्क ऑफ देअर इलेक्शन कमिशन ऑफिशियल्स. हे खरें म्हणजे आमचें काम न्हू. ताणें परत परत येवन हें दाखोवपाक जाय लोकांक हाव टू गेट द इलेक्टर्स हू हॅव फॉल्सली रजिस्टर्ड डिलीटेड. ते जर करिना वी वील कम बॅक. इट इज अ प्रोसिजर. कित्याक ते ऑब्जेक्टर मागता. सो मोठो अशें आमी दाखयलें म्हणून कोण करचो ना. बट हे आपले इन्फ्लुएन्स यूज करून, आपलो पावर यूज करून, आपलो दबाव यूज करून हें करीत रावतले आनी मागीर आमी शेणटले, खरेंच शेणटले. एंड 27 कुड बी द डिफायनिंग मोमेंट फॉर गोवा एंड गोवन्स. When you say 7 names have been deleted, isn't this somewhere else the BLO has to be responsible for having this added in the first place? Yes, very much true. Booth level officer is responsible. त्याच सांगता न्हू ही मशिनरी ताणें हालोवन दवरल्या. You see, it is not only the booth level officer. The immediate next to him is the AERO, Assistant Electoral Registration Officer. तो मामलेदार, तो Revenue Department येता. For rest of his work, he comes under the Department of Revenue. कित्याक ते म्युटेशन आनी कितें कितें तें सगळें करपाक तितून आसता ते. Above him is the sub-divisional officer, the deputy collector concerned, who is the ERO, electoral roll registration officer. Checks asa on paper, but they are vulnerable. They have breached this. And I am talking more because हे आता महाराष्ट्रात जे जाला, if you see this, if you read this, what Mr. Rahul Gandhi has given, it is really shocking. आमकां आनी वेळ लागचो ना. We will be wiped out. ह्या भाशेन जर वोटर रजिस्ट्रेशन करपाक लागले फेक वोटरांचे, नेपाली वोटरांचे, आंध्राचे वोटरांचे, आनी खंयचे वोटरांचे हू हॅव नथिंग टू डू विथ गोवा, डेली वेजर्स. आनी आतां आयकलां म्हाका हें उलयता आसतना, डिस्कशन करता आसतना, युनिवर्सिटीच्या क्वॉर्टरांनी सुद्दां खंय आतां NOC दिवपाक लागल्या फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ वोटर्स. सो यू कॅन इमॅजिन वेर इट वील लँड फायनली. अ नॉर्मल ऑर्डिनरी गोवन शूड नॉट बी स्लिपींग एनीमोर. जागृताये खातीर, ही अवेअरनेस वाडपा खातीर we decided to come before the public. That is the only reason we have come before you. तुमचे आता फुडले कितें आसतलें कोर्स इलेक्शन? If they are, EC is not responding. फुडले आमचे कडेन खूब आसा. म्हजे कडेन आतां ऑलरेडी जी रजिस्टर्ड जाल्ली नांवां आसा, which we will raise in due course. But we expect better sense to prevail. We expect the Election Commission of India sitting in Delhi to take cognizance of what we are saying, because I have already written 2 letters to them. And despite their direction here to this election office, their counterpart, means their subordinate office in Goa, till today we are not getting reply. So this is the state of affairs of how the election commission has been functioning. We want quick reply. अरे 3 रिमाइंडर धाडचे पडटा तुमकां तुमच्याच ऑफिसान
तुमकांच धाडचें पडटा and no response. I can understand a common man writing to you and not getting response, which is very much what is happening everywhere. But your own officers are writing to you and you are not getting response and you are not clarifying the issue. So that gives rise to suspicion.